मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट this much hospital, which is you have supported almost the 10.5 crores of rupees, 10.50 crores of rupees for this hospital. Then and then only it is possible to build this type of infrastructure. सहकार क्षेत्रात काम करता असताना जर आम्ही विश्वास संपादन केलो जाल्यार सहकार क्षेत्रांतल्यान आरोग्य क्षेत्रात येवपा खातीर चड उशीर लागना. आनी म्हाका दिसता गोंयांतल्यान हे देशांतलें एक नामवंत उदाहरण आसतलें. आमी सदोदीत म्हणटा सहकार्यातून सहकार हो फुडें वचत आसा आनी त्याच धर्तीचेर दीनदयाळ पतसंस्था 1996 जाल्ली सुरू जाल्ली संस्था ही लोकांनी तेजेर विश्वास दवरलो. तांच्यांनी विश्वासान लोकां बरोबर काम केलें आनी जेन्ना विश्वासात काम करता तेन्नाच एखादी सहकार संस्था फुडें वचपाक शकता. म्हणून आज दीनदयाळ सारकेल्या पतसंस्थेंतल्यान म्हणजे सहकारांतल्या आपल्या कामांतल्यान हे आज आरोग्य क्षेत्रांत ते काम करपाक लागलेले आसा. हांव खरोखरूच मनापासून म्हजे सगळे दीनदयाळ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीतले सगळे डायरेक्टर्स हांचे खूब खूब आनी मनापासून हांचे खूब अभिनंदन करता. आज ॲलोपॅथीक एंड आयुर्वेदीक इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटिग्रेटेड गोंयांतलें पयलें हॉस्पिटल आमी गोंयांत सुरवात करता. आणि ज्या धर्तीचेर तांच्यांनी विचार केला इन फ्यूचर IOCL विल सपोर्ट डेफिनेटली. आपने हॉस्पिटल एक बार जाके देखने के बाद आप लोग आगे का सपोर्ट भी देना चाहिए, वो हमेशा के लिए देंगे ये. और मेरी भी रिक्वेस्ट है, बीइंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट also and the director of the दीनदयाळ society, I also request that will help not only for the Goan public but it will in the long run, as you said, for the tourists those who are coming and the neighboring state from the Maharashtra and Karnataka, these patients will come in this hospital. माननीय गडकरीजी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. गोंया खातीर पयशे दिता आसतना डबल इंजिनच्या सरकारान केन्नाच कमी करूंक ना. तेच्यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी व इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर दिला. गोंयच्या विकासात हो एक मोलाचो दगड आसतलो की जेणे करून आमी कनेक्टिविटी डायरेक्टली फ्रॉम द मडगांव टू काणकोण आणि इन लॉंग रन टू द कर्नाटक मीन्स कारवार हाज्या खातीर ही कनेक्टिविटी एस्टाब्लीश जातली. इट इज एन एक गोंयच्या टुरिजम आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातली खूप बरी गजाल आसा. परत एकदा हांव गडकरीजी आणि मोदीजी हांचे खूप खूप अभिनंदन.